नमस्कार, हांव सरितास कोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पणसाचे धोणस। धोणस करपाक आमकां पिकलेलो रसाळ पणस जाय। रसाळ पणसाचे हांवें घरे काडून घेतल्या। ह्या घऱ्यांतली आतां भिकणां आमकां काडून घेवपाक जाय। अशी पणसाची भिकणां सगळी काडून घेवपाक जाय। पणसाच्यो बियो सगळ्यो काडून घेवपाक जाय। आता ही हांवें चाळण घेतल्या। चाळणी पोंदा आयदन दवरलां आनी ताजेर हे घरे घातल्या। आता ह्या घऱ्यांचो आमकां रस काडून घेवपाक जाय। तुमकां जाय जाल्यार तुमी हे मिक्सरान सुद्दां लावन घेतल्या जाता, पण मिक्सरान लावन घेतल्या नंतर रोस खूब दाट असो जाता, रस खूब दाट जाता। अशें करून आमकां पणसाचो रस काडून घेवपाक जाय। पळयात एकदम मस्त सॉफ्ट असो रोस आयला। धोणस करपाक साहित्य कितें लागतलें तें पळोवया। 3 वाटी तांदळाचो रवो घेतला। हो रवो करता आसतना तांदूळ धुवन सुकोवन मिक्सरान ताजो रवो करून घेतला। हो पळयात असो करून रवो जावपा जाय। तुमकां जाय जाल्यार तुमी विकत तांदळाचो रवो मेळटा तो सुद्दां घेतल्यार जाता। थोडेशे हांवें काजू घेतले बारीक कुडके करून। हांवें 1 वाटी गोड घेतला। पणस खूब गोड आसता, ताका लागून गोड तुमी थोडेशे कमी जास्त तुमच्या आवडी अनुसार करपाक जाता। 1 वाटी सोय घेतल्या। 2 वाटी हांवें पणसाचो रस काडून घेतला। ज्या वाटयेन हांवें रवो घेतला त्याच वाटयेन 2 वाटी पणसाचो रस घेतला। आता आमी तातूंत गोड घालुया। सोय घालता, काजू घालता। ज्या वाटयेन तांदळाचो रवो घेतला त्याच वाटयेन 4 वाटी उदक घालता। आता हे गॅसार आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। आता हे गॅसार दवरून हांवें गॅस चालू केला। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या आनी हे सगळें मिक्स करून घेवया। हो रस पयलीं आमकां शिजोवन घेवपाक जाय, हाका खतखतो काडून घेवपाक जाय। पणसाच्या रसाक खतखतो येई पर्यंत आमकां धवळत रावपाक जाय। आता पळया हाका खतखतो येवपाक लागला, तातूंतले गोड विरगळ्ळे। आता आमकां तातूंत घालपाक जाय रवो। हो आमी तांदळाचो रवो करून घेतला तो घालुया। मिक्स करून घेवया। तातूंत हांव थोडेशें मीठ घालता, चवी पुरतें मीठ। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। आता हे आमकां मातशें बरें शिजोवन घेवपाक जाय। हे सगळें आटोवन घेवपाक जाय। हे आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। अशें आमकां धवळीत रावपाक जाय। हे सगळें सुकोवन घेवपाक जाय। सतत धवळत रावपाक जाय, नाजाल्यार पोंदां लागता। आता पळयात बरें सुकून आयलें। पळयात आता एकदम सुकें जावन आयला। आता हांव गॅस बंद करता। धोणस आता दुसऱ्या तोपान काडून घेता। ताका लागून तोपाक हांवें तूप लायलां। आता धोणस हांवें दुसऱ्या आयदनान घालून घेतले। सारके सेट करून घेवया। अशें आमकां सारके सेट करून घेवपाक जाय। हे धोणस आता हांवें गॅसार दवरला। पोंदा तवो दवरला, ताज्या वयर तोप दवरला धोणसाचो। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लो फ्लेमीचेर 25 मिनटां आमकां हे शिजोवन घेवपाक जाय। पणसाचे धोणस हांवें 25 मिनटां बारीक गॅसार दवरून शिजोवन घेतले। हे पळयात अशें करून रेडी जावन आसा। 25 मिनटां नंतर हांवें गॅस बंद केली। ताच्या नंतर अर्दवर सुमार हांवें अशेंच दवरले ते थंड जावपा खातीर। आता आमी दुसऱ्या आयदनान काडून घेवया। आता हांव ते प्लेटीन काडून घेता। वाव, मस्त धोणस जाला। पळयात कलर एकदम मस्त आयला। आता आमी कट करून घेवया, कापून घेवया। पळयात कितले मस्त जाला पणसाचे धोणस। एकदम सॉफ्ट जाला, कलर मस्त आयला।
खूप रुचीक लागता हें दोणस. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.